सुरवातेक आमी गायन करुया सर्वेस्पराच्या मंदिरान गायनाचो अंक 829. Sorvesvaracha mondira anondandito soruya Visvoitso amche purveitso novegitro sundavuya Suramche darek tai korun sontosanula soruya Kushin borun amchi kalsa Deva kurbik moima Nirun toridiuya Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Stevanam kadilyadisa Bhagivota Kvamaricha Yud misaco kotkotyan koru Sumuya vidimuka Ekalis monachi sam sukli Devache aduyauka Unod bapakani puta ani povitatmya sodan sastan sastan Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसू मोगाल भावा भयणांनो आयचे दोबाची परबेचो विशय आमच्या अभ्यासा प्रमाणे मिलाक सायबिणी भाशेन जेजूचे धिरादीक गवाय जावया जेजून आपल्या जिविता मन्ना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां स्वर्गीच्या राजाच्या गुटाची वळख दिली आपल्या धिरादीक गवायके वरवीं आमकां देवीक जिविताचो अणभव दिलो ह्या जेजूच्या मोगान रावून सायबीण मायन जिका आमी मोगान मिलाक सायबीण म्हूण पाचारता तिणें जेजूक मोरो पर्यान गवायकी दिली आमी त्याच क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जेजूचे उर्बेवून गोवाय जावं आमकां आपावणें आसा कुटुंबान भुरगीं तरणाटीं आवय बापूय आनी जाणटीं कशीं आमच्या अभ्यासा प्रमाणे आमी जेजूची साक्षीदारां जावं गरजेचें ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी नियाळ्ळां तशेंच आमच्या वावरा जाग्यार आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक जेजूचे जिवाळ गवाय जावंक आमकां आपयल्यात तर मिलाक सायबिणी भाशेन जेजूचे धिरादीक गवाय जावंक आमकां बापाची कृपा हे दोबाजीक बलिदानांतल्यान मागुया आणि दोबाजीक बलिदान आमी सगळ्या आमच्या गांवच्या खेळ सदरिता सगळ्यां खातीर मागता उदेख करून हे महामारीचे पिडेन जे कश्टवतात तांकां सगळ्यांक पेकुणी फावो कर म्हूण आमच्या देशाच्या आमच्या भारताच्या आनी उदेख करून आमची गोंयची जी परिस्थिती उदेख भलायकेक लागून बिगडलेली आसा ती सुदारून येवंक
आनी देवाचे कृपेन सगळीं बेसांवां आमकां मेळूंक हे पिळेचेर झूज जैतिवंत जावंक देवाची कृपा आनी बेसांवां सगल्यांक लाभूंक मागता. तशेंच आमच्या फिरगोजेच्या गोवळीक सभेच्या दर एकल्या वांगड्या खातीर आमी मागता. तांच्या वावरांतल्यान फिरगोजेंत अदीक बरेपण विस्तारूंक तांकांय तुजे कृपेन आनी बेसांनी भर. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आयचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानच सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorgi ani shanti Kachaista Sosari Sarvespora Deva Sugi Charaya Spodveda Deva Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kotao Ami Tuka Din Vastao Tushadur Vulgo Mapasao Ami tuka bakanta Moi Deva Usurgi ani shanti Kachaista Sosari Somia Jesu Christa Bapacha Eklasputa Somya Deva Deva Chesheri Sarache Bhakatan Amchi Kahaklu Tumapacha Uzyak Posai Amchi Magne Aikurge Oima Deva
स्वर्गीयानी शांती राजा इष्टा संसारी Deva Babaci moje Jezu Krista, Eglos tu powi, Eglos tu ismo, Eglos tu putresmo. Moj Deva, tu surgiani shanti, राजा इष्टा संसारी Pratuya Sorpodvedar Deva Boba Gyontankwar Marichishaka Yamka Favakele de Kurami Sontasta Yemogala Vichivirontin Yason Saran Soru Vaida Vignatli Amka Watai Ani Sorgara Sasnacha Suka Kamka Pafui या मी मागताव आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना धोमदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप पेद्रू कोनेलाच्या घोराच्या उमराशी पावतोच कोनेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपटलो पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो उठ तर हांवूय एक मनीस मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालां पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा पेद्रून अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोद केल्ले भावाती तोटाकले कित्याक तीं आठवो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाकाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें तेन्ना पेद्रून म्हणलें आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडोवं येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कोडें मागलें देवाचें उतर हें देवाचे उपकार हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो Shekanchik pritumeche Amcha devachi sorbon fakli सगळीं म्हणुया Shekanchik pritumeche Amcha devachi sorbon fakli सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून चडवून दिली जबाब Shekanchik pritumeche Amcha devachi sorbon fakli इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण पुरगोटली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली जबाब Shekanchik pritumeche Amcha devachi sorbon fakli
शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांचे पृथ्वीचे आमच्या देवाची सोडवण फांकली. बागयोंत पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणींनो, तुमी देवाची विसून काडलोली, पोवीत केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां. देखून तुमी दोयाळ मोवाल काळजाची, बोली, खालतीं, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां भोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्नायेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलो. ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यात. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकोयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान भरून स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी आयकतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलोल्याक सोंपता तशें तुमचें घोवांक खालतो रावात. पोतीनो, तुमच्या पोतींचो मोग करात आनी ताचे तांय दारूण जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगतांत आवय बापायक खालती रावात हें सोम्यांक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार तीं बिजूड जातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शिवतमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy. Unis luton diavoli, ja sogan života. Devatonatne uto, taco ciuposta, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात.
म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां ते तुमी कोशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबनो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आयज आमची आस्कारिणी मिलाग्र सायबिणीची परब आमी समरमता. आनी पुर्वे समोर आमकां जोण एकल्या किरीत उलो आमच्या बेसा प्रमाणे आमी मिलाग्र सायबिणी भाशेन जिवितांतल्यान गवायकी दिवं. Mary Ann Bird, your story, The Whisper Test, ह्या आपली जिविताची कथा ह्या काणयेंतल्यान ती बरोवन सांगता. आनी कितें ह्यो स्टोरी सांगता काय, ती म्हणटा एके भाशेन आपल्या जिवितान सदांच एक ल्हानपण कशें दिसतालें तिच्या असोगतायेक लागून. She was knowing that she was a differently abled child. एक अपंगूळ भुरगें तें आसलें. ओंग तेगे भाशेन घडये जाचे जाले, नाक वांकडे आसले, सारके उलोवंक लेगून ताका अवघडाय जाताली. आनी भाशेन ह्या भुरग्याक जायते पडटाली. इस्कोलान वयता तेन्ना भुरगीं जायती भाशेन ताचे फकाणाय कोत्तालीं. केन्नाय भुरगीं तांकां विचारता तुज्या वंटाक कितें जालें तेन्ना थंय रजन बाब ती भुरगें सांगतालें हांव पडलें आनी पडले उपरांत एका आरशाचेर पडलेले फाटल्यान फसून तो म्हज्या वंटाक लागलो. हे भाशेन खंय हें भुरगें त्या दुसऱ्या भुरग्यांक सांगतालें. आनी हें भुरगें म्हणटा मरियन आपल्या जिवितान आपल्या घरच्या शिवाय दुसऱ्याचो कोणाचोच मोग एके भाशेन म्हणटा आपण अणभवूंक ना. त्या इस्कोलान एक टिचर आसली मिसेस लिओनार्डो आनी ह्यो तरी बरी आसली, शिकोवपाक हुशार आसली, भुरग्यांकूय एके भाशेन बरेपण दाखयताली. तिचे वागणुके पळोवंक देखून खंय एकदम सुंदर दिसताली. ह्यो स्टोरी एकदम
बरी आसली आनी वर्सान वरस खंय एन्युअली ह्या पंगड भुरग्यांची डिफरंट एबल चायल्ड आमची एक हियरींग टेस्ट आसताली आयकुपाची तांची एक टेस्ट खंय घेताली आनी दर एक भुरग्याक जाले सांगूंक जाय आसले एक कान खंय तांणी दापून दवरूंक जाय आसलो आनी दुसऱ्या कानांतल्यान जे कितें सांगता टिचर जे कितें उलयता उत्साहता उदगाता तांगडे जॉनी इज अ बॉय वो अशें कितें उतरां ती खंय तांच्या कानार घालताली आनी जीं उतरां ती टिचरीन उसारल्यान ती उतरां तांणी परत रिपीट करून सांगूंक जाय आसलीं बाबड्यानो हे आयकुपाचें टेस्ट खंय हे मेरियन म्हणटा ताणें भाशेन अनुभवलोलें इतल्यान कान ताचो चड दापून दवरिनासतना मातसो धरून मातशें ल्हवू बोट धरून तो ताणें ओडलें जाल्यार आपल्याक आयकूंक येतलें आनी हें टेस्ट आपूण पास जाता म्हूण ह्या सांतल्या अनुभवांतल्यान ताणें खंय अनुभवलें आनी अशें ते ताचो टर्न आयलो जेन्ना मेरियन हे टिचरी सोशी पावली तेन्ना कितें घडलें म्हणटा जाणा पूण ते म्हणटा हे घोडी ह्या घोडयेन म्हजें सगळेंच म्हणटा जिवीत बदललें दॅट मोमेंट चेंज्ड माय होल लायफ आनी कितें घडलें काय म्हणटा देवान ह्या टिचरीच्या मोनान कितें घातलें म्हणटा देवूच जाणा पूण ही 7 उतरां तेणें म्हणटा जीं उचारलीं ह्या उतरांतल्यान म्हणटा सगळेंच आपलें जिवीत बदललें माय होल लायफ चेंज आनी कितें हे टिचरीन म्हणलें काय आय विश यू वर माय चायल्ड आय विश यू वर माय चायल्ड बाबू न्हू हे भुरगे म्हणटा देवान कडेन तिच्या मनान कितें घातलें हांव हीं उतरां तिणें उच्चारलीं ही म्हजी कशी तूं म्हजें भुरगें आसली जाल्यार बाबू न्हू ही मोगाची उतरां जीं म्हणटा तिच्या कानार सादवलीं ताणें म्हणटा ह्या उतरांतल्यान सगळें आपलें जिवीत बदललें आनीक एक कथा तुमचे मुखार घालता वर्सां फाटीं लॉस एंजलस टायम्स हाचेर एक आर्टिकल आयलोलें आनी आर्टिकल हॉवर्ड मॅक्सवर्ड हो एक मनीस एक बापूय ताच्या ल्हान भुरगें 4 वर्सांचें मलिंडा ह्या भुरग्याची खबर ही ताचेर खंय छापून आयलेली बाबड्यानो भुरगीं आमी जाणो भुरग्यांक के भाशेन ल्हान ल्हान कथा आवडटात आनी हें भुरगें मेलिंडा तांच खंय आपल्या बापाय सोरी एक पुस्तक एक बूक घेवन येतालें भुरग्यांची कथा जाचेर आसतात आनी तातूंत एक कथा आसली 3 लिटल पिग्स ही खंय ताची आवडीची आसली परत परत खंय हें बूक आपल्या बापाय सोशी घेवन येतालें आनी ताका म्हणटालें डॅडी डॅडी ही म्हाका वाचून दाखय ही कथा म्हाका तूं सांग आनीक हॉवर्ड मॅक्सवेल हो ताचो बापूय म्हणटा आपूण ही कथा 3 लिटल पिग्स ह्या भुरग्याक वाचून दाखयताले सांगतालो ही कथा खुशाल जातालें वतालें परत खंय आनी खंय येतालें परत आनी एकदां येतालें परत रोखडे रोखडे सांगतालें डॅडी डॅडी म्हाका ही कथा वाचून दाखय सांग आतां ओ आपूय खंय चिंता हॉवर्ड मॅक्स ह्या भुरग्याक परतून परतून कसो सांगतलो बेजार जाता सांगून सांगून तो एक मांडणी काडटा येवजिता आतां ह्या भुरग्याक ही कथा सांगूंक एक उपाय खंय टेप रिकॉर्डर हाडटा ताचेर ही कथा सांगून आपलो वॉयस ताचेर रिकॉर्ड करता आनी ह्या भुरग्याक लागीं दिता टेप रिकॉर्डर ताका दाखयता खंय कशे तरेन तें वाजोवचो हाव टू प्ले दॅट रेकॉर्डींग हें पळोवंक खंय ताका शिकयता आनीक चिंता आपूय चिंता ह्या एके भाशेन उपायाचे आपणें एक उपाय काडलो आनी आतां तरी हें भुरगें आतां आपल्याक बेजार करूंक लागीं परत परत येवचें ना बाबड्यानो एकूच दीस खंय सोंपोंक ना रोखडेंच खंय परत हें भुरगें बापाय सोशी आयलें हें पुस्तक घेवन काणयाचें
3 लिटल पिग्स बापायक दाखोवन म्हणाले डॅडी डॅडी म्हाका ही कथा वाचून दाखय, म्हाका ही कथा तूं सांग. आनी तेन्ना ह्या बापायनकूय ह्या भुरग्याक विचारलें तुका हांवें नो टेप रिकॉर्डर दिल्लो न्हय, तातूंतल्यान ही तुवें कथा आयकूंक ना, तातूंत तुका ही परत आयकूंक मेळो ना, म्हजो आवाज तातूंतल्यान तुका मेळटा, ही कथा तुका परतून सांगून येता, तुका परत परत आयकूंक तुज्यान ती घडटा, हें तुका हांवें दिलां, तरी परत तूं म्हजे सोशी कित्याक आयलय. आनी तेन्ना ह्या 4 वर्साच्या भुरग्यान मेलिंडान जाप दिवनकूय ताका अशें सांगलें येस डॅडी बट आय कांट सीट ऑन इट्स लॅप. वय डॅडी हांव जाणा ही कथा म्हाका हातूंतल्यान आयकूंक मेळटा, पूण हे कथा आयकतना हे कथाच्या ह्या हाचेर ताच्या खांकेंत बसूंक म्हज्यान घडोना. बाबण्यानो कितें कित्याक काय ह्या बापाय भाशेन ताचो मोग आपल्या जिवितान, ताचे लागशिल्लेपण, ताचो सांगात, ताचे बरेपण, ताचे सांगातान रावून एक भाशेन हांव दिवंक भुरग्याचो आवडो आसलो हें दाखोळ करता. सपणी भावनो हो बापूय म्हणटा हे घोडयेंत आनी एके भाशेन एक बापूय कसो भुरग्या सवय वागचो, म्हज्या मोगाची वागणूक ताचे सवय कशी दाखोवची, ताका कसो वेळ दिवचो आनी कशे तरेन ह्या भुरग्याक खुशालकायेन हांवें वाडोवचो, हे म्हणटा हे घोटेंतल्यान आपूण शिकलो. सपणी भावनो जिवितान गोवाय दिवंक आयज जेजू आमकां उलो करता. आनी आयची तिनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटात. पयलें वाचप आमी आयकलां, थंय एके भाशेन पेद्रू ही शिकवण दिता, थंय हे पोशेक तूं सांगता देव जावन आसता मोगाळ आनी देवाच्या मोगांत कसलीच अंतर ना, सगल्यांक एक सारको तो लेखता, जुदेव जावं अजुदेव जावं सगल्यांक एकवटान एके भाशेन तो वागयता आनी आपलें बरेपण वाडटा. जो कोण ताचे लागशिल्लेपण सोदता, ताचें बरेपण अणभवूंक सोदता, ताणें ताचे बरेबर येवंक जाय अशें मागता. आनी एक आशिल्लेपण एके भाशेन कॉर्डिलियस हाका हे ताचे बरोबर दुसऱ्यांकूय पवित्र स्नान दिवन तांकां ह्या मोगांत एकवटायता. पवित्र आत्म्याचे देणे देव सगल्यांक तांकां फावो करता आनी ह्या देण्यांतल्यान एके भाशेन तांकां वाडूंक तांणी आपल्या जिवितांतल्यान जावं क्रिस्ती जावं जुदेव जावं अनजुदेव तांणी आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक तांकां तयार करता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान आमकां एके भाशेन उगडाप केलां आमच्या बेसापरपणे आमी जोण एकल्यान एके भाशेन आमच्या जिवितान आमी गोवाय दिवंक जाय. आमी आमच्या सुम्याची सेवा करूंक आनी ह्या सुम्याक दर दिसाक आमी विस्वाशी रावून ताच्या विस्वाशीपणा खाल आमी जिवन आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या बेसापरपणे आमी देवाक गोवायकी दिवंक. जाल्यार शिव वर्तमानान आयज जेजू आमकां उलो करून म्हणटा जोण एकल्याक आमकां ही आज्ञा तो दिता. तो म्हणटा ही आज्ञा आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक जाय आनी ही आज्ञा आमच्या जिवितान आमी जिवन आमी संवसाराक एके भाशेन ताचे मोगाचे गोवाय म्हूण आमी जिवितांतल्यान दाखोळ करूंक जेजू आमकां आपयता. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जेजू आमकां संवसारांत गोवाय जावंक पाठयता. भयणी बाबूनो आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवायकी दितना जाल्यार कितें आमकां म्हत्वाचें गरजेचें काय, आमच्या जिवितान दर दिसा ही गोवायकी दिवंक कितें आमी करूंक म्हत्वाचें काय. पयले सुवातेर हो देवाचो ताळो आमी आयकुया. भयणी बाबानो हो देवाचो ताळो जो आमकां एके भाशेन ही गोवाय जावंक आमकां आपयता. शिसांनी हो ताळो आयकलो, तांणी एके भाशेन हो जेजूचो ताळो बांदून घेतलो आनीक ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेन्ना ताणें तांकां तांचें दर्शन दिवन याज्ञा दिवन तांकां पाठयलें तांणी हें कार्य जिवितांतल्यान ताणें सांबाळलें. भयणी बाबानो हो देवाचो ताळो के भाशेन हॉवर्ड मॅक्सवेल आनी के भाशेन ह्या ल्हान भुरग्याच्या तळांतल्यान आयकलो आनी ताणें आपली जबाबदारी वळखून घेवन एक बापायचें कार्य एक बापूय कसो जिवितांतल्यान गोवाय जावंक तो वावुरलो. हो ताळो ह्या टिचरीन नर्सरीन मिसेस लिओनार्ड हिणें आयकलो आनीक ह्या देवाचो ताळो जो एके भाशेन ह्या भुरग्याच्या कानान तिणें फुटफुटलो. ह्या ताळ्यांतल्यान
ह्या भुरग्याचें मेरियानाचें आख्खेंच जिवीत बदललें. पयलीं बाबानो आमी हो देवाचो ताळो आयकून आमच्या जिवितान आमी जिवंक देव आमकां आपयता. हो देवाचो ताळो आमकां घोडी पवित्र पुस्तकांतल्यान मेळटा. हो देवाचो ताळो आमकां आमच्या दुसऱ्या घोडी आवड्यांतल्यान दुसऱ्याच्या तोंडांतल्यान घोडी आमकां आयकूंक मेळटा. हो आयकूंक आमी आयतीं जावया. दुसरे सोदेर भणी बाबानो आयच्या शिवरामांतल्यान जेजू आमकां आपल्या सवय विस्वाशी रावंक आपयता. एक खिरीत लागशिली इश्टागोट एक संबंद बांदूंक आमकां तो उलो करता. भयणानो ह्या संबंदान आमी वाडुया. म्हणटा आपूण एके भाशेन जियेला जाल्यार म्हज्या देवाक म्हज्या बापाक हांव विस्वाशी रावलां. ताचो थाळो आयकला आनी ताणें म्हाका बासाल्लें कार्य विस्वाशीपणीन हांवें पाळलां. तुमी ह्या मोगांत जरी रावंक सोदतात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत भितर सरात. तुमी म्हज्या सांगाताक रावात, म्हाका विस्वाशी रावात आनी ह्या संबंदांतल्यान ह्या देवाच्या संबंदान एक जावन तुमी खुशालकाय भोगूंक पावतल्यात. ही सासणी खुशालकाय ह्या एकवटांतल्यान जेजू आमकां बासयता. भयणी बाबानो हो लागशिल्लो संबंद जेजू सवें आनी जेजू वरवीं देवा सवें आमी बांदूंक वावरुया. ह्या संबंदांत भितर सरूंक आमकां एके भाशेन जेजू आपयता. तर ह्या संबंदांतल्यान आमी भितर सोदता तेन्ना ह्या संबंदांतल्यान आमी थीर जाता तेन्ना एक सगळीं बरेपणां जेजू आमच्या जिवितान आमकां दितलो आनी आमकां जण एकल्याक खिरीत आपल्या शिसां भाशेन गोवाय जावंक धाडटलो. तिसरे स्वादीर आमी एके भाशेन ह्या बरेपणांतल्यान मोगाच्यो कोरण्यो करूंक वावरुया. लेट अस बिकम पर्सन फॉर अदर्स. आमी दुसऱ्यां खातीर जिवंक, दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक, दुसऱ्याच्या जिवितान एक आस्तें मुखामळ तांकां फावो करूंक, तांच्या जिवितान एक हांसो हाडूंक आमी प्रयत्न करुया. दुसऱ्यांक ही खुशालकाय दिवया आमच्या मोगाच्या उतरां कोरण्यांतल्यान आनी सेवेंतल्यान. हेंच आमी करून दर दिसा जिवितांतल्यान गोवाय जावं, कसलें आमचो बेस जावं, कसलें आमचें कार्य जावं, कसलोय आमचो वावर जावं, दर एका कार्यांत, दर एका वावरांत, दर एका पावलांत ही गोवायकी आमी दिवया. हेंच करूंक आमकां जण एकल्याक तोच जेजू जो आयज आल्तारार आजीर जाला, त्या देवान मारयेक आपयलो, तिणें आपल्या जिवितांतल्यान हेंच आमकां करून दाखयलें. दिसा दिसपट्टी हो देवाचो थाळो आयकलो. हो देवाचो थाळो तिणें आयकून आपल्या जिवितांतल्यान मोगा सेवे कोरण्यांतल्यान एके भाशेन जिवितांतल्यान तो वेव्हारांत घातलो. आमी तेंच करूंक आमकां कितें करपा आनी बोड लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आनी वेळार आमचो जण एकल्याचो भावार्थ सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळान उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तोच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उस्यान बसला, तुवें जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोदमंता पवित्र आत्म्यांक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्या भावार्थान ह्या वेळार आमचे जण एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. जिवतमान हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव मनान दवरून आपल्या जिविताचे देगींतल्यान शिववर्तमानाचे ओकोण गोवाय जावं तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया.
제주च्या 나반 바파 내 마음에 고타오 तुका शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. सरकारी वडिलांनी एकामेकाक सगळें शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडून हाडूंक आनी पोरचे मदें एकवट सांबाळूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. 제주च्या 나반 바파 내 마음에 고타오 तुका ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घरा घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजूचें शिव वर्तमान परगोटीत रावले. आमी आमच्या बेसा प्रमाणे दिसा दिसपट्टी आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी मिलाक सायबिणी भाशेन दुसऱ्यांक जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. 제주च्या 나반 바파 내 마음에 고타오 तुका स्वताची साक्षी सगळ्या पोरजांक मेळचे खातीर हें स्वर्गीच्या राजाचें शिव वर्तमान आख्या संवसारान परगोट जातलें. आमच्या दर एका कुटुंबान देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन क्रिस्ती तत्वां मुल्यांचें जिवीत जियेवन स्वताची साक्षीदारां जावंक आमकां देवाचो आदार मागतना मोरजेच्या दर एका कुटुंबाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. 제주च्या 나반 바파 내 마음에 고타오 तुका भोवमुखार बापा, आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुजें उदारपण आमचे सगळें सदांच आसा ह्या मुळखून घेता. ह्याच तुज्या उदारपणान आनी मोगान ही केल्ली आमची खालती मागणी आनी हेर जे आमकां फावो तें तुजेच कृपेन आमकां मेळची कोर. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया दुपांचो जसो पोरमोळ गायनाचो अंक C16. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटोची दुपाचो जसो पोरमोळ Sorta sorgar Dispori amci dana Ishvara tuje mukha Dumpaco co pormol Domdomi sorta sorgar Disporiam Shidana Ishvara tuje mukha म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ.
कोणवळ्या बाबा बघून तांकवार मारे देवाचे मातेचो उडगास करून आमची मागणी आणि देणी तुझे मुखार आम्ही घेता ताचे तुझे दोयाल देश घाल आणि आमचे स्वर्गीचे आवचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आम्ही तुका मानो शिकोर तुझ्या पुता जेजूचे नाफी सर्वेस्पोर तुमचे सोफे असो आमची काळजा उभारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप बनवून ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ काय दोनीतीचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या फायद्याचो बागुंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उडगास करता आनी आमच्या आस्कारणीची दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोनवळाय आमी वाखाणटा शेकांचे प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशा थाय कितल्यो प्रेमीत तुजी दोयाळाय तुज्या ल्हानवैक चाकोनीचेर काकुळदीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन कोस्ट मरणाचो सुख वेचे आहादी ताणे उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पोहोची Te esporice bondados
ताने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि मुले तुम्ही सोमेस घेयात आणि आतले पियात ही मोच्या रोगताची कास नव्या आणि सासनी कराराचे हे रोगोत पातकाचे ही बोक्सोने मिळच्याक तुमचे हे पासोत आणि सोमेस बुनशा पासोत ते वारोत होले हे मोच्या उगडा साक कोरा Babataco good porgotumia तुझ्या गुस्सा आणि पुनर्जीवन पोलावोवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनो जिविताचो डो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बारबो तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा चाकोनी आमची गांवची जी भाव भयणां मरून गेल्यान आमची मोगाची गोरची जी मरून गेल्यान तांची तुका आकलूत कर आनी उदे करून हे कोरोना व्हायरस पिडेंतल्यान जी मरून गेल्यान तांची तुका आकलूत कर तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवंत जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून व्हेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजी परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांत जियेतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी देख करून आख्ख्या देशाचेर आख्ख्या संवसाराचेर आख्ख्या आमच्या देशाचेर आनी अदीक करून आख्खे गोंयचे परजेचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आंकवार मरे देवाची मायेस सांगाती बागेंत जुजे तुज्या पोथी बागेंत जुजे वाज बागेंत फ्रांसीस शावेर मिलाग्रेस आमचे सायबीण बागेंत धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात ही मोगाची एकूच आज्ञा जेजून आमकां दिल्या आनी हे वरवीं आमी आमच्या बेसा प्रमाणे गवाय जावंक जेजू आमकां आपयल्या
तुवेंच आमच्या जिवितांतल्यान घडून येवंक त्याच देवाचो आदार आमकां मागतना जेजून शिकयल्लें प्रार्थून बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूं दिलें नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे दार काकूदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावात ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवत सुरयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान आनी हास्त्या मुखामळान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाकाटोळे आमची कापूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाकाटोळे आमची कापूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दे, शांती दे. ही देवाची शरीर संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो आपल्या लागशिल्ल्या संबंदान एकवटूंक आमकां आपयता. आपणें केला बापाचो थाळो आयकून जियेला तेच तरेन आमी हो थाळो आयकूंक आमकां आपयता. आनी दर दिसाक मोगा सेवेंतल्यान आनी करुणेंतल्यान ह्या मोगाचो जबाब दिवंक आमकां शिकयता. ह्या शैलीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यात आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान जिवंक वेताना आमी गायन करुया. तुज्या फाटल्यान येता. गायनाचो अंक D42. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या कवल्या उकेन आमी मोरता. जेजू आमच्या उंड्या
जिविताच्या उक्त्या मार्गात जेजू आमचे विश्वासता ओरोणातल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उद्गाधिकार तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या उखेन आमी वता जेजू आमच्या उद्या म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. देवाक दिनवासून आमी गायन करुया व्हडत्या देवाक गायनाचो अंक E14. प्रार्थुया जेजूच्या नामच्या मुगार बापा भगवंताक वारमारची कुशीन घेतलेली आपली कूड आनी रगत तुका वपून आमच्या सुब्यान कुसार आपणाचेंच बलिदान केलें तेंच बलिदान आज भगवंत मारयेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूच्या मनच्या सैमाचो आदार आमच्या सोक्त सैमाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मातशें बसया.
भाविडारो जरी परिस्थिती फावत असली ना तरी आमचे आस्करेन मिलाग्रेस सायबिणीची तुमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांत युट्यूबा वरवीं वांटो घेतल्यांक आनीक ह्या सगल्या आमच्या गांवच्या भाव भयणांक हाजीर आसलेल्या आमच्या गांवच्या द्याकन भाव डेकन एल्विसन तशेंच आमचो नवो यादनीक जाल्ल्या आमचो डेकन आसलो फादर मायरन जो जोरी परिस्थिती लागून आयज आमचे हाजीर ना तरी आमचो तो ताकाय सांगाता घेवन आमी तुमकां सगल्यांक आमचे आस्कारिणीची मिलाग सायबिणीची कुशाल बरीत परब आमी हांव येता विश यू ऑल अ हॅपी फेस्ट मिलाग्र सायबिणीन आमकां सगल्यांक राखल्यांत सांबाळ्यांत आनी सदांच ती आमकां सांबाळटली देख करून हे महामारीच्या काळान हे पिडेंतली सगल्यांक आमकां सांबाळची आनी तिचे विनोदीन ही परिस्थिती पयस जावंक आमी मागता. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन आदार केला सियोना आनी फाबियोला फर्नांडीस 2000 रुपया तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. बाबूस आनी ताची घोरकारीन मोदलेवाडो ह्या वेळांतली ताणें आमकां माडी न्हेसूंक आनी ती पुरूंक आदार दिलो त्या पासत तांकां आमचे दिनवास. आमचे तरणाटे सदांच उदार. आमचे तरणाटे स्टीवन एन्सन डॉमिनिक ग्लॅडविन एंटनी एलिंग्टन नॅशलिया आनी सायबीण आनी इगोज डेकोरेशन करून नेठयली देखून तांचे आमी आभार मानता. एलिसन आरे आमकां आपले डेको लायट्स आनी वस्तू दिल्यात ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाब जेरमेनो कोन्सालो आनी ताच्या कुटुंबान सायबिणीक भांगराची चेन भेटयल्या तांकां आमी दिनवासता. दर दिसाक लायव्ह स्ट्रीम करूंक ही आमची टीम बाब जोएल डॉमिनिक आसिफा आनी फ्लाविना ही बारी वावुरल्यांत तांकां आमी दिनवासता. तशेंच कोयराक बाबेस्ता एन्सी आनी क्लॅरिसा हांणी संगीतांतल्यान सेवा धर्मांत बरे तरेन वांटो घेवंक आदार केल्ल्या पासत तांकांय आमचे दिनवास. डेकन एल्विसन हो आमचो गांवचो पूत हाका किरीत दिनवास. सुटयेन आसून पासून ह्या परिस्थितीन सगलो आपलो आदार ताणें दिलो. शर्म करूंक वाचपाक करून सेवा धर्म ओता बरीत करूंक तो बारी वावुरलो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. नोवेनांक वेस्तांक आमी जायते भायले आदनीक पयस पयसतान येवचे आसले पूण परिस्थितीचे बंदिस्तीक लागून तांकां येवंक मेळ्ळें ना. आदी सेवाधर्मीक मांडावळ केल्ल्या समुदायांक आनी बरें मौन आसले पूण हे परिस्थितीक लागून करूंक घडूंक ना ह्या सगल्या आमच्या समुदायांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर सगल्यांचेर कितें आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय आमी दिन वाचूंक चुकल्या जाल्यार मनान धरून तुमकां देवाचो आशिर्वाद मागता आनी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. ह्या वेळार ओकेरीत आशिर्वाद मारीच विनोदेन आमी घेतल्या तर आमचे हात सोडून
आम्ही मान भागवूया. सर्वेस्व तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचनाक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आयज आंकवार मारीच्या पुर्बे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. मिलाक सायबिणी पोरी आमच्या बेसा प्रमाणे आमी दिरादीक जेजूचे गवाय जावं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया कुरपे बोरीत सायबिणी. गायनाचो अंक T21. गांवची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळूं. बेसांव गालगीत गोराब्यान संकश्टांनी सदांच दिवार. बेसांव गालगीत गोराब्यान संकश्टांनी निवार. तुझी अस्कोत भुरगीं मोठाय दिगे माये आमकां. तुझ्या देरान सांबाळ सदांच. विलागरी सायबिणी आमी तुझी अस्कोत भुरगीं मोठाय दिगे माये आमकां. तुझ्या